Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. बायोमेडिकल कोयराचो विलो लावपाच्या इश्यूचेर स्टेट एडवायझरी कमिटीची बसका जाली। तातूंत सगळ्या जायवंदारांनी वांटो घेतिल्लो। समिती मुखार आयिल्ले मुद्दे अशे 2018तल्या सरकारी डाटा प्रमाण गोंयांत दिसपट्टी 2992 किलो बायोमेडिकल कोयर तयार जाता। सध्या दिसपट्टी 3500 किलो बायोमेडिकल कोयर तयार जाता असो अदमास आसा। तातूंत कोविड संबंधीचोय कोयर आसा। बायोमेडिकल कोयर एकठांय करपी प्रमाणीत एजन्सी रजिस्टर हेल्थ केअर फॅसिलिटीजांकडच्यान सध्या दिसपट्टी 2200 किलोच कोयर एकठांय करता। चड पयशे लागता म्हूण सुमार 60% दोतोर बायोमेडिकल कोयराचो विलो लावंक प्रमाणीत एजन्सी कडेन रजिस्टर जाल्लेच ना। बायोमेडिकल कोयर घेवपा खातीर एजन्सींची रेट पळयात। बेडेड हॉस्पिटलां खातीर एका खाटी फाटल्यान 96 रुपया, प्रायव्हेट क्लिनिक्सांक म्हयन्याक 900 रुपया, प्रायव्हेट लॅब्स आनी डायग्नोस्टीक सेंटरां खातीर म्हयन्याक 1800 रुपया। कांय दोतोर आनी हेल्थ केअर फॅसिलिटींनी कोयराचो विलो लावपा खातीर घेतिल्ली भुमिका बरोबर न्ही। तेन्ना गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तांकां कारणां दाखयत नोटीस धाडून 15 दिसां भितर गजाली जाग्यार घालात म्हूण सांगचे अशी सुचोवणी स्टेट एडवायझरी कमिटीन केल्या। दिल्ले मुजती भितर तांणी प्रमाणीत एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करूंक ना जाल्यार तांचे क्लिनिक्स हेल्थ केअर सील करतले म्हूण शिटकावणी दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।